सांखळी केटीसी बस स्टँडा कडल्या गाडेकारांक आनी पायलटांक पालिकेच्या ग्राउंडा कडेन स्थलांतर करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। कांय गाडेकारांक हो निर्णय मान्य आसा जाल्यार कांय गाडेकारांचो आक्षेप आसा। तांकां स्थलांतर केल्यार गिरायक मेळचें ना अशें गाडेकारांचें म्हणणें। आयतारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, नगराध्यक्ष रश्मी देसाय आनी हेर नगरसेवक वांगडा तांणी ही पळोवणी केली। जी आमची केटीसी बस स्टँड कडेची जी गाडी आहे ती खूप वर्ष झाली तिकडे ती गाडी चालू आहे आणि आम्हाला ऑर्डर होती की ती गाडी तिथून काढा म्हणून आम्ही त्यांना सध्या सगळ्या आमच्या काउन्सिलमध्ये ठरला की त्यांना आम्ही सध्या कुठेतरी शिफ्ट करायचं, जागा द्यायचं म्हणून आम्ही आमच्या म्युन्सिपाल्टी ग्राउंडकडे त्याला शिफ्ट करत आहे। आणि ही गाडेकार म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त 4 गाड्यांना लायसन्स आहे, बाकी सगळे गाडे इलिगल आहे आणि बरेच गाडी त्याच्यामध्ये तिने रेंटवरती दिला होता आणि थोडे गाडे बंद होते। ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही लक्षात ठेवून जी आता एक 14 जण गाडेकार म्हणजे ती कंटिन्युअस बिझनेस करतात त्यांना आम्ही नंबर द्यायचा ठरवला आणि जी गाडी बंद होते त्यांच्याकडून सुद्धा आम्हाला ॲप्लिकेशन्स आले की आम्हाला परत गाडी स्टार्ट करायचं आहे म्हणून आम्ही त्यांच्यासुद्धा कन्सिडर करू की जी गाडी स्वतः चालवतात त्यांना आम्ही आज नंबर दिला जाईल आणि त्यांना एक गाड्यावाल्यांना एक मनात भीती झाली की आता नवीन जी आम्ही ग्राउंडकडे शिफ्ट करणार तिकडे बिझनेस होणार नाही म्हणून। पण एक मला त्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही असे थोडे दिवस टाईम लागणार सेट व्हायला पण 100% तुम्हाला बिझनेस होणार। कशाला जी आमची ती देसाईंची जी जागा आहे, जी एक्सेस रोड आहे आमच्या ग्राउंडकडून मार्केटपर्यंत, तो रस्ता आम्ही लवकरच ॲक्विजिशन अकाउंट तो रस्ता आम्ही आमच्या ताब्यात घेणार आणि तो एकदा रस्ता झाला की तुमचा जो आमचा ग्राउंडकडचा जो रस्ता आहे तो मेन रस्ता मार्केटला होणार आणि 100% तुमचा बिझनेस होणार। कशाला सगळे टेम्पो आणि सगळ्या ज्या गाड्या आहेत सगळ्यांना आम्ही तिकडे ग्राउंडकडे शिफ्ट करत। आयज आमचो सीएम आसा, सीएम तांकां खंय भायर उडोवचो ना, सीएमान तांकां वेवस्थीत खंय दवरूंक जाय तसो जागो दिता आमी सांगला आनी तेंचे खरोखरच तेंचे बरें जातलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता। कित्याक ह्या गाडये जे आसा पळय तांकां तशें लायसन बी ना, थोड्यांक 4 जाणांक लायसन आसा, बाकीचे बेश्टे आसा। आमी म्युन्सिपाल्टीन ठरयलां की तांकां लायसनूय दितले, लायटूय दितले, कित्याक तेंचोय आमकांय तेंची वेवस्था करूंक जाय। लोक आमचे आसा, जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता की आमच्या लोकांक घेवन चला, आमी तशेंच आमचे लोक आसा तांकां आमी खंयच भायर उडोवचे ना हे तेंच्यांनी विस्वास दवरचो। तांकां जे कितें आसा पळय ते म्युन्सिपाल्टीन तेंच्यांनी मांडून आमचे कडेन जे कितें आसा पळय तेंचे बरे भशेन आमी ते करतले हे आमी सांगता। ह्यो ज्यो गाड्यो आहा ते हांगासून खंय शिफ्ट करता म्हटल्यार आमी ते गाडे बस हांगासून ग्राउंड आसा पळय ते ग्राउंडाचेर शिफ्ट करपाचे आसा आनी तांकां थंय वेवस्थीत बांदून दिवपाचोय आमचो प्लान आसा। कळ्ळें न्हू, कित्याक हांगासर कशें जाता सबंद गाडे आसल्या कारणान ते पयलींचे गाडे आसा सबंद फुट्टा आसा हे ते बरें वेवस्थीत दिसना आनी थंय ते हांगा तांकां लायसनूय ना तशें थंय आमी तांकां लायसनूय लायसन दिवन सगळ्यांक वेवस्थीत करतले। स्टँड कितें आसा म्हजो बाबाचो गाडो आसा हांगासर। आमचो स्टँड असो आसा की 35 वर्सां जाली आमी हांगासर धंदो करता, आमकां हांगासरूच दवरचें, आमचे हांगा गिरायक बसलेले आसा। परत एकदा गिरायक बसपाक टायम वता सो ते आमकां एडजस्ट जावचें ना। ते बाबाची वर्सां 75 आसा सो ते जावचें ना। सो हांगासर तो रिलॅक्स आसा, इतलीं वर्सां ताणें हांगासर काडला की हांगासरूच दवरचें आनी वेवस्थीत आमकां बांदून दिवचें। बांदून ना जाल्यार आमकां जर बांदूंक जाय जाल्यार आमी बांदून घेता। सो 50-50 सुद्दां करपाचें पण आमकां हांगासरूच दवरचें आनी जे कोण सोंपेवाले आसा तांकां ट्रेड लायसन दिवपाचें आनी तांकां लायट दिवपाचें अशें आमचें। आनी आतां तुमी कितके वर्सां पायलट करता हांगासर? 35 वर्सां हांगा तुमी पायलट करता। तुमकां हांगासर एक शिफ्ट करुया म्हणून अशें म्हणून म्युन्सिपाल्टीन म्हटलें तर तुमी कितें म्हणटा तशें? न्हू हांगासर बाजारांत तुमकां म्हणटा तुमकां हांगासर शिफ्ट केल्यार बरें जाता। बस स्टँडा लागीं तुमकां धरलेलें बरें। आमकां तशें स्टँडूच तसो न्हू परमीट आमचें केटीसी स्टँड दिल्लें न्हू आमकां बाजारांत कांय घेवचें। कितकेशे पायलट हांगासर आमचे सगळे? 14 जाणां आहात न्हू।